काय म्हणजे फ्रेंडा बरोबर आशिल्लो चल जाऊन घे वाटतं तुका नाका म्हाका हांव खावन आयलो. काय खाल्ले काय म्हणजे हांवें चिकन बिर्याणी खावन आयलो. पहिले पाडवो या वर्सा तरी तू शिवराक रावतलो मरे काय तुका लागला पिशे हांव आनी शिवराक तू मरे केन्नाच सुदारचो ना. देवी लयराई तूच पाव घे एका सारको मार्ग दाखय. प्रभू प्रभू तू न्हिदला उठ. कोण तू हांव लयराई कोण नाही राही. शिरगांव स्थरार वसलेली श्री लयराई देवी. तू हांगा कित्याक आयल्या. पुता हांव तुका सांगपाक आयला की तुज्या बापायन म्हाजी भक्ती केली. ती भक्ती नितळ आनी निर्मळ आसली म्हणून तुजो बापूय दर वर्सा म्हाज्या पांया कडेन पावलो. तुज्या भक्तीन इतली ताकद ना की तूं धोंड रावल्या पासून आज पर्यंत म्हाज्या जात्रेक पावलो ना. तूं जेन्ना 1 म्हयनो म्हाजी भक्ती करपाक जाय तेन्ना तूं जुगार खेळटा, सोरो पिता, तशेंच चिकन मटणाचें सेवन करता आनी म्हाजो कोप करता. तुजी भक्ती म्हाज्या मेरेन पावना. तुजी भक्ती हिंसक जाल्ली आसा. तूं म्हाजी भक्ती मनांतल्यान करिना त्या खातीर जात्रेक वचच्या वेळार तुज्या हातीन पयशे नसता आनी तूं म्हाज्या जात्रेक पावना. पूण फाल्यांच्यान ह्या वर्सा तूं 1 म्हयनो शिवराक राव. जुगार खेळो नाका. तूं निर्मळ भावनेन म्हाजो उपवास कर. पळय तुका तेजो परिणाम दिसतलो आनी तूं म्हाज्या जात्रेक पावतलो. हांव जात्रेक येतलो जात्रेक येतलो. आवय 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 गे आवय. आवय आयज माझ्या स्वप्नात देवी लयराई येयली. आवय फाल्यांच्यान हांव 1 म्हयनो शिवराक रावतलो आनी देवीच्या पांया कडेन वयतलो. ह्या वर्सा नवो संकल्प. ना सोरो ना चिकन मटण. आणि जुगार ह्यो म्हयनोभर फक्त देवीची भक्ती. आई देवी लयराई पावली गे माझ्या पुताक बरी बुद्ध दिली. पाओगे अम्बे जगदम्बे लैराई माते. पाओगे अम्बे जगदम्बे लैराई माते. भक्त तुझे आम्ही धावून आयल्या शिरगावी माय. पाओगे अम्बे जगदम्बे लैराई